श्री संस्थान गोकर्ण पताका जीवोत्तम मठ स्वामी महाराज की, स्वामी महाराज की, स्वामी महाराज की। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पत्रे नमः। मनोजवम मारुतुल्यवेकम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूत मुख्यम श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ब्रह्मांता गुरव साक्षात् इष्टं देवं श्रियपते आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि। श्री गुरुभ्यो नमः। सोमारा हांवें 13 तारखेक म्हणिल्लें की महाकुंभचो आरंभ जाल्लो आसा म्हणून। तशेंच जशें 12 वर्सांनी एकदा कुंभाक अमृत उद्भव जाता, पूण आमचें इतलें अभाग्य की आमी केल्ल्या इतल्या वर्सांच्या प्रतीक्षेक आमकां 7 दीस स्वामी महाराजांच्या उपस्थितीन रामदेव वीर विठ्ठलाच्या अनुग्रहान अमृत सन्मान अनुभव प्राप्त जाल्लो आसा। तातूंत बहुसंख्येन भक्तगण हरिवायू गुरुसेवा करपाक लाभ मेळ्ळो। आयचो हो दीस येवपाक हरिगुरू सेवेकांनी दीस रात सेवा केल्ली आसा। ताचेच फलस्वरूप म्हणून हो भव्य कार्यक्रम घडून आयलो आनी ताच्या मंगल उत्सवाक आज आमी हांगा सगळे जमिल्ले आसा। तर आयच्या ह्या मंगलमय सुवाळ्याची सुरवात करपाक दीप प्रज्वलन जातलें। हांव आतां आमच्या सगळ्यांच्या वतीन श्री स्वामीजींच्या चरणार विंदान दीप प्रज्वलन करपाक नमस्कारपूर्वक विनंती करता। तशेंच माचेर आशिल्ल्या समेस्त मानेस्तांक फुडें येवपाक विनंती करता। ओतारं रत्नदातमम् अग्निपूर्वे बिर्रसिभिर्विढो नूतनैरुता सदेवाभिरवक्ष्यसि अग्निनाग्निमस्मवत्पोषामेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयमध्वरं विश्वतः परिभूरसि देवेशो गच्छति अग्निर्होतात् सत्यसिद्धश्रवश्रमः देवो देवेभिरागमः सुषेवमग्ने भद्रङ्गरिष्यसि तवेव सत्यमङ्गिरा।
स्वामीजीच्या हातान दीप प्रज्वलन जाल्लें आसा. आतां हांव आमच्या वैदिका लागीं विनवणी करता की तेंच्यांनी वेदघोश करचो. हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्याशेम देवहितं यदायुः. ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योऽरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ॐ शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं द्यौर्नो देव्यभयन्नो अस्तु. शिवादिश प्रदिश उद्दिशो न आपो विद्युतः परिपान्तु सर्वतः शान्तिः शान्तिः शान्तिः. ॐ वेदघोश जाल्लो आसा. आतां आमच्या मुखार श्रीमती दिप्ती संदेश कुंडयकर तशेंच कुमारी खुशी कृष्णानंद नायक स्वागत गीत सादर करतले. मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम. मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम. स्वागतम 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 स्वागतम. कैसा पावन सुहावन समय आज है. आप आए अतिथियों में सरताज है. कैसा पावन सुहावन समय आज है. आप आए अतिथियों में सरताज है. देव की भांति पूजन करे आज हम. देव की भांति पूजन करे आज हम. स्वागतम 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 स्वागतम. मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी. श्रद्धा की फूल से हमने माला बुनी. मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी. श्रद्धा की फूल से हमने माला बुनी. करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम. करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम. स्वागतम 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 स्वागतम. मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम. मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम. स्वागतम 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 स्वागतम
स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम। स्वागत गीत सादर केल्ल्याबद्दल हांव श्रीमती दिप्ती संदेश कुंडेकार तशेंच बाय खुशी कृष्णानंद नायक हांकां अभिनंदन व्यक्त करता। आतां हांव आमच्या वास्को विद्याधिराज भवन मठाचे अध्यक्ष श्रीमानंद साळगांवकार लागीं मागता की ताणें माचेर येवन स्वागत करचें। पयलें म्हणल्यार म्हजे कुलदेवी श्री शर्माणी आनी वेताळ हांकां नमन करता। तसोच आमचो ग्रामदेव दामबाब हांकांय नमन करता। स्वामी महाराजांचे आनी पर्तगाळ मठाचे इश्टदेव रामदेव आनी श्री विठ्ठल हांकां प्रणाम करता। परमपूज्य स्वामीजी श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वदेव स्वामीजी हांकां नमन करता। सेंट्रल कमिटीचे अध्यक्ष बाब श्रीनिवास देपो आनी म्हजो मित्र श्रीनिवास देपो तांकां आगमन करता। आनी तशेंच हांगा तुमी सगळे मेळ्ळेले भावानो आनी भयणीनो तुमकां एक काळजांतल्यान वेलकम करता। 1998 वर्सा साली हो मठ आमकां परम गुरू स्वामीन भेट दिली आनी त्या तेजे उपरांत हांगा खुबशे कार्यक्रम जाले। पूण स्वामी महाराज हांगा फक्त गुरू स्वामी महाराज फक्त हांगा दोनदा रावले। एकदा म्हणल्यार जेन्ना 1998 इनॉग्रेट जाल्ले तेन्ना 3 दीस स्वामी महाराज रावले आनी ताजे उपरांत तांच्या षष्टाब्दी पुर्ती सादर जाली तेन्ना ते हांगा एक 4 दीस रावले आनी आमकां तांचे लाभ जालो तांच्या। ताजे उपरांत ते 2005 जाले म्हणजे 2005 आनी 2025 आतां 20 वर्सां जालीं आनी 20 वर्सान हांगा आमचे गुरू हांगा रावले ना। ताका लागून जेन्ना हांव बँगलोर गेलो आनी स्वामी महाराजान सांगलें की आमी स्वामीच्या महाराजांक खूब वेळा विनंती केल्ली की स्वामी महाराज मातशे येवन आमचे तुमी सगळे कडेन वास्तव्य करता तेन्ना आमचे कडेन वास्को येवचें म्हणून। तेन्ना स्वामी महाराजान बँगलोर हांव गेल्लो आसतना स्वामी महाराजान सांगलें बरें आपूण जानेवारीन येता। म्हाका खूब आनंद जालो की स्वामी महाराज आतां शेवटाक आमचे कडेन येता। पूण दुसरे वटेन म्हाका थोडी दूख जाली। कसली दूख? 20 वर्सां पयलीं स्वामी महाराज रावल्ले तेन्ना हांवूय मातसो भुरगो आसलो आनी दुसरें म्हणल्यार बाकीचे जे कमिटी मेंबर आसले तेवूय आसले आनी तांकां आतां ते गेले ते हांव जाणटो जाला आनी ते म्हातारे जाल्या कशें करतले फुडें। तरी ही दूख जाली आनी बरें म्हणलें आतां कशें करया। मागीर हांगा एक आमची मठ कमिटीची मिटींग आपयली आनी मठ कमिटीन मिटींग आपयतना हांवें म्हणलें फक्त मठ कमिटी म्हणल्यार थोडे आमचे एक्टीव मेंबर आसा थोडे डॉर्मंट मेंबर आसा म्हूण कशें करतलो म्हणून वास्को आमची एक दत्त सेवा कमिटी म्हणून आसा म्हणजे ते आमी खुबशे म्हळ्यार साखळे दत्त महाराजाच्या देवळान वर्सान एकदा उत्सव जाता आनी ताजें एक प्रतिश्ठान आसा म्हणजे एक सोसायटी कशी आसा तांकां आमंत्रण दिलें। तशेंच हांगा GSB कमिटी सोसायटी कशी आसा तांकां आपयलें आनी सगळ्यांनी बसून म्हणून हळू आमी कार्यक्रम केलो तयार आनी थंयच्यान व्हॉलंटियर आयले। दुसरें म्हणल्यार स्वामी महाराजान हांगा राम नाम जपाचो सुरवात केली
आनी थंय खुबशे आमचे सारस्वत येवपाक लागले म्हूण थंयच्यान व्हॉलंटियर मेळ्ळे आमच्या दुसऱ्या सोसायटी कडल्यान व्हॉलंटियर मेळ्ळे आनी ते व्हॉलंटियर मेळून मागीर थोडो हळू प्रोग्राम केलो पयलें म्हणल्यार मठ आतां मठाचेर डागडुजी करपाक जाय स्वामीन पयलींच सांगलेलें म्हाका जुलय म्हयन्यान तुका एडवान्स नोटीस दिता कितें डागडुजी सारकी करा म्हणून तर बरें म्हणलें आतां स्वामी महाराजान सांगलां म्हणटकीच अप टू हिज एक्सपेक्टेशन करचें पडलें ना कित्याक स्वामीचे एक्सपेक्टेशन स्वामी स्टँडर्ड इज व्हेरी हाय तांचे स्टँडर्ड आमी मीट करूंक जाय म्हणून कशें तरी बरें म्हणलें तें जातलां म्हणल्यार आमचे सेक्रेटरी तुषार नायक ताका सांगलें बाबा कर म्हणून ताणें सगळी आपली टीम घेवन कामाक लागलो तो बरें म्हणलें फुडें प्रोग्राम कितें तर सुकांत शानबाग आनी बाकीचे कमिटी मेंबरान थोडे जबाबदारी घेतली मोस्ट इम्पॉर्टंट जबाबदारी म्हणल्यार जेवणाची आतां तुमी अन्नदान म्हणा कितें म्हणा पूण अन्न संतर्पण म्हणटा तें सगळ्यांत म्हत्वाचें आसता कित्याक सगळे भक्त येतले तांकां सकाळची च्या दनपारचें जेवण मागीर नाश्ता हें सगळें करपाची कटकट आसता किटपीट करता तर सुकांत म्हणपाक तूं कांयच भिवं नाका आपूण जबाबदारी घेता ताणें आनी ताज्या धर्मपत्नी विना हांच्यांनी जबाबदारी घेतली आनी बरें आसा हें सगळें जर जालें जाल्यार व्हॉलंटियर जाय तर आमचे म्हणजे म्हज्या हिशोबा भायर आमची लेडीज कम्युनिटी तांच्यांनी म्हणजे खरें सांगपाचें स्वामीक म्हाका सांगपाक मातशें वायटशें म्हणजे लजशें दिसता की लेडीज कम्युनिटी केम फॉरवर्ड बेटर दॅन द मेल कम्युनिटी आनी तरी सुद्दां आनी मागीर जेन्ना आमी फुडें सरले तेन्ना आमचे तरणाटे फुडें सरले आनी त्या तरणाट्यांनी भार घेतलो आनी तो भार घेतलो म्हणून म्हज्या कृपेन म्हज्या मतीन आमचे गाडी मातशी रुळाक लायली तर स्वामीचें एक्सपेक्टेशन खूब बरें आसा हांवें बँगलोर पळयलां आनी खंय पळयलां त्या संबंधान आमचें तितलें ना पूण आमचें कितें कमी चूक जाल्यार स्वामीन समजून घेवचें स्वामी बरोबर सगळे ब्राह्मण आयल्या तांच्यांनी समजून घेवचें तर ही आमची जाली परिस्थिती आतां स्वामी हांगा 6 दीस जाल्या फाल्यां 7वो दीस तर प्रत्येक दिसा हांगा एक नवी दिवाळी अशी म्हणल्यार सगळ्यांचो उत्सव आसा आनी स्वामी कडेन इंटरॅक्शन जावन प्रत्येकाक कितें ना कितें बोध मेळ्ळा कोणाचें नाल्यार प्रॉब्लम सॉल्व जाला आनी सगळे स्वामीचे भेट घेतल्या नंतर वचून सॅटिस्फायड जाल्या दुसरें म्हणल्यार कितें जालां हांगा भजन चल्ल्या अनुष्ठानां जालीं भजन चलता स्वामीची 3 वेळा पुजा जाता हे सगळें करून ह्या मठान इट वॉज जस्ट अ बिल्डींग एज आय वूड से म्हळ्यार फक्त एक बिल्डींग म्हणल्यार बिल्डींग आसली तातूंत व्हायब्रेशन आयलें आनी ते व्हायब्रेशन आयलें ते हाजे फुडें आमी दवरूंक जाय म्हणून स्वामी महाराजांक हांव विनंती करता की आमची कितें चूक कमी जाल्यार मानून सुद्दां आमच्या पत्रान घालून स्वाम्यान फुडें आमचे वर्सान एटलिस्ट एकदां म्हणजे थोडे एक आठवडो अशें येवन संवाद करचो दुसरें म्हणल्यार आमचे सगळे हांगा GSB भाव आनी भयणी आसा तांकांय एक सांगता की आमी हांगा जर एकठांय जायना आनी आमी जर आमचो धर्म पाळना जाल्यार आमकां फाल्यां हांगा ह्या देशान रावपाक फार खूब कठीण जातलें आमी बांगलादेश पाकिस्तान कितें जाता तें पळयलां आमी आनी तीच परिस्थिती जर हांगा जावची न्हय जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय ह्या मठान सगळ्यांक मेळून आमी स्वामी महाराजान मठ दिला तो आमी मठाचे प्रॉपर यूज करया आनी कितें नाल्यार कितें जशें आतां मेळून स्वामी महाराजांतल्या म्हणून आमी सगळी तकली लोडोवन सगळें वेवस्थीत केलां तशें आमी तकली लोडून कितें तरी आयडिया काडून वेवस्थीत रेग्युलरली हांगा मेळून रेग्युलरली भजन जावं प्रवचन जावं कितें करून
आमच्या धर्माचे पालन करूया. हे दोन शब्द सांगून आता म्हणटात आता आमी सगळे स्वामीचे आशीर्वचन आयकपाची उत्सुकता आसा. हे माझें भाशण थोडेंच म्हणलें तें चडूच जालें म्हणून आतां बंद करता आनी स्वामीजी महाराजाच्या चरण कमलांक नमन करता आनी तांकां हांगा रावून आमचे कडेन रावले बद्दल तांचे खूब आभार मानता. आनी तुमच्या सगळे वतींनी म्हज्याच वतींनी सगळे हांगा मेळ्ळेल्या सगळे हांगा आसलेले भाव आनी भयणीनो तुमच्या वतीन आनी जे सकाळी येवन आयल्या तांकां पावले ना तांच्या वतीन सगळ्या वास्कोकाराचे वतीन स्वामी महाराजांचे उपकार मानता. आनी अशेंच आमचे कडेन येवन वास्तव्य करून आमकां तांचे कृपा दवरची, मार्गदर्शन करचें आनी आमचे मान सांबाळून घेवचें. स्वागत केल्ल्या अध्यक्षाक अभिनंदन करता. आनी तुमी बरोबरूच म्हणले स्वामीजीच्या आशीर्वचनान एकदां आमी आयकिल्ले की लेडीज फर्स्ट जे आसा ते आज हांगा विद्याधिराज भवनान सिद्ध जाल्ले आसा. आमी केन्नाय देवांचें नांव घेता लक्ष्मी नारायण सीताराम म्हणटा पण विद्याधिराज भवनान सुद्दां आज लेडीज फर्स्ट हे सिद्ध जाल्ले आसा. आनी आतां सुद्दां जर संख्या पळयली जाल्यार लेडीजांचीच संख्या चड आसा. आता ज्या गुरु स्वामीजींच्या चरण वंदनाचे आमी जी आश्रीत जावन आसा त्याच श्री गुरु पादुकांच्या आतां हांगा अध्यक्ष हस्ते पाद्यपुजन जातलें.
स्वामीजींची पाद्यपुजा जाल्ली आसा. आतां हांव आमच्या केंद्र मठाचे अध्यक्ष श्री श्रीनिवास देंपे हांच्या लागीं विनंती करता की ताणें माचयेर येवन आपलें मनोगत व्यक्त करचें. आरंभाक आमचे घराण्याचो कुलदेव श्री लक्ष्मीनारायण महामाया ह्या देवाक साश्टांग नमस्कार करता. तशेंच आमचे मठाचे आनी स्वाम्याचे आराध्य दैवत श्री रामदेव वीर विठ्ठल ह्या देवाक नमन करता. ह्या गांवचे श्री दामोदर देवाक साश्टांग नमस्कार करता. तशेंच आमचे विराजमान जाल्ले स्वामी महाराज श्री विद्याधीस्थित श्रीपाद वडेर स्वाम्यांक चरण कमलांक वंदन करून स्वामी महाराजाच्या आज्ञेन 2 शब्द उलोवपाचो प्रयत्न करता. म्हाका दिसता वास्को मठ आनी आमचे 3 स्वाम्याचो संबंध आसा. पयली म्हणजे शिवानंद बाब साळगांवकरान सांगिल्ल्या प्रमाणे हो मठ जवळ जवळ म्हाका दिसता 56 वर्सां स्वाम्यान येवजण केल्ली. आनी तुमी खूब हांगा वास्कोकार आसा, हांगा म्हणजे अत्यंत बरो पोर्ट आसा आनी ही एक कमर्शियल सिटी जावन आसा. म्हणजे तेन्ना द्वारकानाथ स्वाम्यान, आनी द्वारकानाथ स्वामी तशे खरे विजनरी आशिल्ले. तुमी म्हाका दिसता पावल्या जातले, बेंगलोर पावल्या जातले, बॉम्बे पावल्या जातले. म्हणजे अशा जाग्यार मठ बांदप आनी ताजो हेतू एकूच आशिल्लो स्वाम्याचो की सारस्वत समाजाची एकता टिकची आनी बरे विचारान हो समाज जो जल्मला तो म्हणजे आमकां 2 कवचां दिल्या आमच्या संस्कृतीन. 2 कवचां म्हणजे एक आमचो कुलदेव आनी आमचो मठ जो आमी स्वामी महाराजांक देवा समान मानता. आनी त्या दृश्टीन द्वारकानाथ स्वाम्यांनी 1956 येवजण केली आनी 63 हांगा काही मठाचे भक्त आशिल्ले, मठ अनुयायी आशिल्ले, तांणी कोमनीदादीचो जागो घेवन स्वामी महाराजान शिलान्यास केलो आनी मागीर मठ सुरू केलो. मठ सुरू करतकच तेन्ना लोकूय येवंक लागले. तेन्ना दिसतालो हो मठ व्हड म्हणून. लोक येवपाक लागले, हांगा कमर्शियल एक्टिविटी वाडपाक लागली. आनी तेन्ना आमचे विद्याधिराज स्वामी जे ह्या स्वाम्यांचे गुरुस्वामी आसा तांकां दिसलें की हो मठ आतां वाडोवपाक जाय म्हणून. म्हणजे इतले ते दूर विचारीक आशिल्ले. तेन्ना अशें काही लोकांक दिसलें अशी वास्को कितें गरज आसा, कितली गर्दी जातली. 50 वर्साची फुडली गरज पळोवन स्वामी महाराजान आनीक जागो घेतलो आनी मठाचो विस्तार केलो. तेन्ना म्हाका याद आसा, म्हाका दिसता म्हजे इश्ट बाब शिवानंद तेन्नाय अध्यक्ष आशिल्ले आनी हांव तांची तोखणाय करता की तांच्यांनी गुरुस्वामी सदांच म्हणी की साळगांवकर म्हणटा ते सडेतोड आनी एकदम सिस्टमॅटीक मनीस म्हणून. आनी आज ह्या स्वाम्यान आमच्या विद्याधीस्थिर स्वाम्यान म्हळें की साळगांवकर म्हणटा ते ओपनिंग बॅट्समॅन आनी मागीर 6 मारता म्हणून. म्हणटकच इतले बरे रितीन आनी तांच्यांनी आमचे मठाचे बाकीचे समितीचे सदस्य आसा, हांगा सुखान बसला, ताका हांव खूब वर्सां जालीं वळखता. हांच्यांनी सगळ्यांनी एक मेळ करून ह्या मठाचो कारभार सांबाळलो आसा. ऑफकोर्स स्वामी महाराजांच्या गायडनान आनी स्वामी महाराजाचे गायडन्स सदांच आसता. दुसरी गजाल अशी आसा, हांवें वदोळ म्हणिल्ल्या प्रमाणे आमी आतां जिवनान खूब प्रगती केल्या आनी बरें दिसता पळोवपाक की सारस्वत समाजूय उन्नतीचेर आसा. पयलींच आमी सरस्वतीचे पुत्र म्हणून वळखता आनी सरस्वती एकदां भितर गेली, स्वामी महाराज सांगी, ती सरस्वती रावता. लक्ष्मी एकदां गैरवापर करत जाल्यार ती वता, पूण सरस्वती रावता. पूण सरस्वती कशी, सरस्वतीच्यान लक्ष्मी कशी टिकोवन दवरपाची आनी ताजो बरो वापर कसो करप हें आमी स्वामी महाराजा कडल्यान शिकचें पडटलें. आमी अत्यंत आज म्हाका दिसता भाग्यवान आसा की आमचे सगळे मोठे आमच्या गुरुस्वामी श्री विद्याधिराजान खूब कामां केली. जे मठ बांदले, समाज उपयोगी प्रकल्प, थोडे म्हणटात स्वाम्यांनी कितें केलें, तांकां खबर सुद्दां ना कितें केलें तें.
हांव नकळो तुमी कितले जाण पनवेल पावल्या ते, म्हणजे हांव काही वेळा पावला, नाजाल्यार शिवानंद बाबूय पावला, पूण पनवेल वचून पळया स्वाम्यानी कितले बरे समाज उपयोगी प्रकल्प केले ते. मठ बांदूंकूच जाय, हॉल बांदूंकूच जाय, कित्याक आमची एकता आमी आतां सगळे मेळटा ते खंय एका मठान मेळटा. पूण ताज्या भायर जे स्वामी महाराजांनी केलां, जे शिक्षण क्षेत्रांत म्हणा किंवा एज ओल्ड होम, स्वामी महाराज एज ओल्ड होमान मानिनात, पूण जेन्ना खरी गरज आसता त्या मनशाक, दुर्बळ मनशाक स्वाम्यांनी म्हणजे आश्रय दिल्लो आसा. आनी हे सांगता आसतना आनिकूय अभिमान जाता की थंय स्वामी सारस्वत म्हणून चॅकलिस्ट घालनात. शांतिकुंज पनवेल पळय आसा त्या स्कुलान जवळ जवळ 90% भुरगे आमचे समाजाचे ना, पूण तांकां गरज आसा. जे भटकळ सुद्दां फाटीं पूर आयलो तेन्ना स्वामी महाराजान जेन्ना मदत केली, स्वामी महाराजान ते कमिटीक सांगले ना पयशे पडले जाता आमी मठांतल्यान खर्च करता. पूण खरे लोक जे बाडान थंय त्रासान पडल्या तांकां थंय स्वामी महाराजान पळयलें ना की फक्त सारस्वताक हेल्प करचें आनी बाकीच्यांक दवरचें. जे अशे दूरविचारी आमचे स्वामी, म्हाका दिसता आमचो फ्युचर अत्यंत ब्रायट आसा. आनी आतां मठाक 550 वर्सां जावपाची आसा. म्हणून स्वामी महाराजाच्या आज्ञेन आनी तांची परवानगी घेवन हांव तुमकां आजूच आमंत्रण दिता 27 तारीख नोव्हेंबरची, आनी ते 10 दीस 11 दीस स्वाम्याचो म्हणजे कांय थंय धार्मीक विधी जातल्यो. तुमी म्हाका दिसता खूब जाण सद्या जपाची चालू आसा, राम नाम तारक जप, आनी स्वामी महाराजान अत्यंत व्हडलें विजन आचरण केलां, म्हणजे 550 कोटी जप जावचो. म्हणजे जेन्ना हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, म्हाका दिसता शिवानंद बाबूय आशिल्लो मडगांव, म्हाका दिसलें हें कशें जातलें काय म्हणून. पूण स्वामी महाराजाक एक म्हणजे उतरान शक्ती आसता. स्वामी महाराज म्हणून वता आनी ते जावन वता. म्हणजे ते रामदेवाचो चमत्कार म्हणूं येता की स्वाम्याचे शब्दाचो चमत्कार म्हणूं येता. आतां ज्या लेवलीचेर जप चल्ला, आज हांव अध्यक्ष म्हणून सांगता की म्हाका पूर्ण खात्री आसा की तुमच्या सहकार्यान तो 550 कोटी जप जातलो. पूण हें म्हणना बरोबर आमकां जबाबदारी आसा. स्वामी महाराज हांगा आयल्या मुद्दम तुमच्या म्हऱ्यान. स्वाम्याचो रोल हो कितें आसता, स्वामी महाराज तशे संन्यासी, तांकां कसलीच गरज ना आनी ते एका जाग्यार केन्ना रावयना चातुर्मास सोडून. ते तुमच्या मदीं येता, कित्याक कांय जाण तुमी पर्तगाळी पावना, बाकीच्या कडेन पावना. म्हणजे स्वामीच आपल्या मठान आयल्या तुमकां जे तुमची सुखदुख्ख वळखूंक, तुमकां आशिर्वाद दिवं, तुमचे कडल्यान जावं हे स्वाम्या कडल्यान आशिर्वाद घेवं. पूण म्हाका दिसता आमची जबाबदारी जाता स्वामी महाराजाक आश्वासन दिवपाची की प्रत्येक जो केंद्र आसा जो हो जप करता तांणी आपलो टार्गेट मानून हो आमचो धर्मबंध. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की तुमी तातूंत सहभागी जातले म्हणून. स्वामी महाराज हांव नको तुमी म्हणजे कितले जाणा ते, स्वामी महाराज आमचे इंजिनियरींग शिकिल्ले, आतां संन्यास दिक्षा घेतना तांकां मदींच सोडचें पडलें. पूण तांची जी नॉलेज आसा ती म्हाका दिसता पोस्ट ग्रॅज्युएट इंजिनियरांक सुद्दां आसचें ना. काल म्हाका शिवानंद बाब सांगतालो, काल गोवा शिपयार्डान स्वामी महाराज गेले आनी ते इंजिनियरांनी शिवानंदाक फोन केलो आनी सांगले हे तुमचे कसले स्वामी, जे प्रश्न विचारले ते आमकां सुद्दां उत्तरां दिवंक कठीण जालीं. म्हणजे इंजिनियरींग जो बॅकग्रावंड, फूल इंजिनियरींग बॅकग्रावंड नाशिल्ले, पूण ते तंत्रज्ञान आनी विज्ञान हाजे जाणकारी आसा. आनी हें एक डेडली कॉम्बिनेशन आसा. म्हणजे आपले सगळं धर्माचें पालन करप आनी तातूंत सायन्स आनी टॅक्नॉलॉजी मर्ज करप ही आमच्या स्वाम्यान शक्ती आसा. म्हाका दिसता आमचें भविश्य भयंकर उज्वल आसा. फक्त आमी एकूच करूंक जाय की आमी जें चिंतन आनी मनन करता, तुमी आपली प्रत्येकाची समाजान प्रगती करचीच, पूण एक गजाल लक्षांत धरा, आपलो कुलदेव केन्नाच सोडूं नाका आनी आपले मठ सोडूं नाका. हांवें चमत्कार जाल्ले पळयल्या. आतां सुद्दां जो राम नाम जप करता ते काही लोक स्वामी महाराजांक वचून सांगता ना जप सुरू करत पासून आपले कितलेशेच बरें जाल्ले आसा, कोणाची सोयरीक जाल्ली आसा, कोणाक नोकरी लागिल्ली आसा. हे चमत्कार आमी ह्या कलयुगान पळयता. म्हणून हांव तुमचे कडेन इतलीच नम्र विनंती करता की जें तुमी हें मिशन दवरलां
ते मिशन तुम्ही असेच पूर्ण करचे आणि स्वामी महाराजा कडल्यान परतून एकदा हांव तांचे चरण स्पर्श करून तांच्या आज्ञेन म्हजे 2 शब्द सोंपयता. मनोगत व्यक्त केल्ल्या अध्यक्षाक अभिनंदन व्यक्त करता. व्हडले स्वामी सदां म्हणटाले राम करे काम आनी हम बेटे आराम म्हणून, पूण आमी मातशें हांगा एक मातशें वेगळें केलें की हम सब करे काम की द्वितीय मुकाम में हमारे गुरु करे आराम म्हणून. सो अशा तरेन आमी हांगा काम केल्लें आसा. आतां हांव वेदमुर्ती वेदव्यास आचार्या लागीं मागता की ताणें वास्को GSP मंडळ यांच्या बद्दल मनोगत व्यक्त करचें. तशेंच हांगा एक सत्कार कार्यक्रम जावपाचो आसा तें घडोवन हाडचें. हरिगुरुभ्यो नमः. स्वामीचो आराध्य देव श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक नमस्कार करून मठाचे परंपरेचे सर्व पूज्य येतीरवारांक स्मरण करून पिठाधीश जावन आशिल्ले विद्याधीश स्वाम्याक नतमस्तक जावन स्मरण करून आज वेदिकेरी काल स्वाम्यान म्हळें 3 SSS म्हण आज 4 SSS आसात. श्रीनिवासराव देंपो, शिवानंद सालगांवकार, सुकांत शानबाग, संजय पै रायतुरकार SSS तांकां वरकेची वेदिकेरी एक आत्मीय जावन घेवन नमस्कार करून घेवन हांगा सर्व आमगेल्या भाव भयणांक पूर्ण प्रमाणाचे एक स्वागत घेवन घेवन दोन्ही 2 उतर उलयता. एक रान्नांतू शिव रायशापुरो जाल्यार 10 पावल घाल नंतर तो पण मागशी पळयत काय आपण खंयचे वाट्यार आयलो म्हण ताका म्हणटात कशें म्हळ्यार शिवावलोकन म्हण. आतां जनपदाचे बदल जालेलो आसा, मंडूकावलोकन म्हणटात, बेब्बो म्हण आसा. तो उरता वता शिवाय मागशी पळोवचें जायना. ताजे किंत हांव पयलो वचका म्हणून उरता शिवाय मागशी पळोवचें जायना. आज आमी एक शिवावलोकन करपा पडटा. आमगेलो वास्को शहरांत GSB समाज कशी प्रवेश घेतलो म्हण हांगा ते शिवानंद पै म्हूण एकलो आशिल्लो, कॉर्पोरेशन बँक जनरल मॅनेजर जावन आशिल्लो. तो आनी एकलो गणेश कुडवा मंचकल, तदनंतर पांगाळ सुरेश नायक आनी मंजेश्वर गिरीश भट. तांकां एक आमचो शिवानंद पैक एक मन आमचो आशिल्लो कसो म्हळ्यार तो केरळाचो. आमगेलो एक समाज वट्ट जावका वास्को शहरांतू एक युनिटी जावका म्हणून ताणें मनां लेखलें कोणाचे कडेन विचारपाचें म्हूण. विरा परतुलन हांगा येवन घेवन सगळे जनपदाक एक जावका आशिल्लो तसलो व्यक्ती म्हळ्यार एकलोचे आमी ताका हांगा गांवांतू दादा म्हूण आपोवचें. व्यंकटेश शानबाग म्हूण, VP शानबाग म्हूण ताचे. तांगेले कडेन वचून विचार केलो तांणी, स्वामी शानबाग माम आमी अशें समाज एक करका म्हणून मनां लेखिल्लो आसा म्हूण. तेन्ना ताणें म्हणलें एकचे पयले तुमी विद्याधीराव स्वामीला वचून विचारा, तदनंतर आपण तुमकां फाटबल आसता म्हूण सांगलें. तो वचचे स्वाम्या लागीं. ह्या 4 जाणांक थंय पेटयलो. पेटोवन सांगलें विद्याधीराव स्वामीला अशें सांगतना स्वामीन म्हणलें अडना तुमी पुष्य मासांत करा आनी हो कार्यक्रम चंद्रितीर जातलो. मठांत तो खंयचेचे एक विवाह महोत्सव जावो एक सप्ताह आसतना त्या समयाचेर तुमी कसं कर नाकाचे. तुमी पुष्य मासांत केल्यार बरेंपण जाता म्हणटना मकर संक्रांती कार्यक्रम स्पश्टंग चलले. 2028 इस्वेंत मकर संक्रांती दिवस सत्यनारायण व्रत. अशी हांव दनपार VP शानबाग कुटुंबाची पुरयते जावन आसा. मागीर बापायल काल जालेलो एक पण ताज्यो दुरवाणी आयला म्हाका फोन, आचार माम अशें वास्कोंत समाजा बद्दल एक सत्यनारायण व्रत जावका व्हड प्रमाणाचें न्हय, कित्याक म्हळ्यार सौत केन्ना बट्ट केन्नाचे व्हड प्रमाणाचें लेखताचे जाल्यार सान प्रमाणाचेर तो कार्यक्रम करका
तुमकां येवचें जाता की म्हणटा निमगे ना कित्याक आमी दादाक तितलो गौरव दिता आशिल्लो कित्याक म्हळ्यार तो एक एक्शन घेवका जाल्यार मस्त आलोचन करता आशिल्लो. त्या समयाचेर दादान सांगलें म्हळ्यार दायता तुमी ओट्ट दया हांव सत्यनारायण व्रत करून दिता म्हूण सांगलें. ताज नंतर आमकां स्वामीन हें सांगलें थंय मठ कमिटी प्रेसिडेंट आसा शिवानंद सालगांवकर तांचे कडेन वचून विचार करा म्हूण. तांचे कडेन आयले अशें सत्यनारायण व्रत करता तुमी येवका म्हूण. तांणी दायत म्हूण सांगलें स्व संतोशारी तुमी मठ वापरा आपणान तुमकां सहकार आसा म्हूण सांगलें. त्या वर्स तुल्यान 2007 सत्यनारायण व्रत प्रारंभ जालें. मदीं एक वर्स कोरोना निमित्त राबलें. 2007 म्हळ्यार 9 जालें. आयच्या दिसाक 18 तारीख 9 जालें. ओपास सत्यनारायण व्रत 18चे लेख्खा अशें पुरो जाल्यार 17चे सत्यनारायण व्रत जालें. त्या समयाचेर आमी आमगेलो समाज एक युनिट जावका GSB समाज म्हळ्यार आंग्ल भाशेर GSB समाज अर्थात गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज म्हूण. आमचे भाशेर कशें जाता म्हळ्यार G म्हळ्यार गौरवयुक्त, S म्हळ्यार सारवंत, B म्हळ्यार बुद्धिवंत समाज आसता म्हण जाल्यार आमगेलो गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज मात्र. तसो समाज हांगा वास करून वट्ट जावका जाल्यार दादान व्यंकटेश शानबागान सांगलें तुमी वट्ट करा आतिथ्याचें हें आपण पळोवन घेता म्हूण सांगलें. त्या समयाचेर त्याच पद्दतीन आज पर्यंत ह्या सत्यनारायण व्रताचे भोजनाचे अन्नसंतर्पण कार्यक्रम त्या कुटुंबांतल्यान चलता आसा. तशीच आमगेल्या समाजाक एक उजवाड जावका म्हूण लेखलें. आश्वज मासांतू बौळ पक्षांतू एक दुर्गा दीप नमस्कार करया देहदंडना रुपार कुलदेवाला उडगास करया म्हणून घेवन त्या प्रारंभ केलें. 10 वर्स वरेक हांगा दुर्गा दीप नमस्कार केलें. त्या समयाचेर वरीची अन्नसंतर्पण सेवा व्यंकटेश शानबागान केलें. कित्याक म्हळ्यार तागेलें एक युनिटी एक वट्ट करचें तसो एक सामर्थ्य आशिल्लें तागेलें. हे 4 पिल्लर्स मात्र आमगेलो गणेश कोडवा, गिरीश भट, पांगळ सुरेश नायक, शिवानंद पै म्हूण. ताज नंतर तांकां एक परिसरांत मेळ्ळो सुकांत शानबाग. आपण असं दादान ते कशें मार्गदर्शन घेतलां तेंच चलोसन हाडून घेवन आज 17 वर्साचे सत्यनारायण अर्थात 18 वर्स जाता जाल्यार 1 वर्स कोरोना निमित्त मायनस जाल्यार 17 वर्साचे तो कार्यक्रम न भूतो न भविष्यते हे 7 दिवसाचे कुंभमेळांत एक गलगल हाडयलेलो. स्वामीला एक मार्गदर्शन, स्वामीला एक उपस्थिती, स्वामीला एक देवाचे आराधन करताचं भाग्य वास्को समाजा मेळ्ळेलो आसा. आमगेलो सालगांवकर मामान सांगलें आमके कसं चूक केलेलो आसा स्वाम्यान क्षम दिवका म्हूण. मनशान चूक करनाशांनी कसं करचें. धर्मपीठ आसा आमकां धर्मार चलो सुद्दां आसलें मार्गदर्शन दिता आसलें एक ती आज योगी रुपार बशिल्लो आसा सांगला. तसो योगी रुपार तांगेलो एक आशिर्वाद आसतना आमगेलो समाज चूक करनाशे मुखार चलता. आमकां एक दिसता आज वास्को शहरांत आमगेलो मठ कमिटी प्रेसिडेंटान रामनामाचे एक उडगास करगण प्रथम आमंत्रण दिलं नास म्हणून जाल्यार त्या वास्को मठा मात्र तांणी आज आमंत्रण दिलें, तुमकां निमंत्रण दिलें. तो कार्यक्रमाक येवन पावपाची म्हण तांणी आज आमंत्रण दिलें. भारी संतोश जालेलो आसा. आज तो समाज GSB समाज वास्कोंत अशी 18 वर्साचे एक योजन घालून घेवन करता आसाची मुखार सोनवरिकेची आमी ते कटिबद्ध जावन घेवन हांगा तो कार्यक्रम एक युनिटी जावचे बदल वट्ट जावचे बदल तो करता आसाचे आमी मुखार सोनवरिके स्वामीला एक दयेन स्वामीला एक आशिर्वादान हो सत्यनारायण व्रत अशी कंटिन्यू जावन येता म्हणून घेवन आमी लेखतात. दोनीचे कशें म्हळ्यार मस्त जन लेखचे पुरो एक सत्यनारायण व्रत करताचे तुमी दुड्ड वट्ट करतात म्हणून जाल्यार आमकां एक जेवणाचें हें करचें वचून खर्च स्वल्प उण जालो जाल्यार आमी दुड्ड आज पसून वट्ट कर घेवन आज स्वाम्यान तसल ते 77 फिटाचे एक रामान बृहत मूर्ती प्रतिष्ठापन करतना आमगेलो वास्को शहरांतून गौड सारस्वत समाजांतून एक द्रव्य पावका म्हणून घोस्कर तांणी मनान केलें आसा 1+5555 1,55,555 रुपीस आज स्वामेल सन्निधानांत त्या बृहत रामामूर्तीಗೋಸ್ಕರ वास्को शहराचे GSB समाजातर्फे सालगांवकर भाव आणि सुकांत भाव गणेश कुडवा आणि
गिरीश भट आणि ओट्ट करून घेनो सामेल पाय मुळा दवर का म्हणून घेनो विनंती करता 1,55,555 रुपीज. असे मागच्या तशीची समाजातर्फेनं आम्ही 5 जणांक एक गौरव करका म्हणून मना संकल्प केला आशिल्ले. स्वाम्याला आम्ही विचार दवरलो तेन्ना त्या 4 खांब्याक आम्ही गौरव करया म्हणून सांगून घेवन हें केलें. ताकाच आमगेले वास्को शहराचे आमगेले मठ कमिटीचे प्रेसिडेंट जावन आशिल्लो शिवानंद पै बाब सालगांवकर आणि स्वाम्याला आताना त्या गौरव स्वीकार करका म्हणून विनंती करून येतात. दोन्ही गौरव अन्नदाता सुखी भव म्हण आमकां एक अन्न दिलें तसलो व्यक्ती अन्न संतर्पण शिवेदार जावन आशिल्ले. शानबाग कुटुंबाचे एक सुपुत्र जावन आशिल्लो तसलो सुकांत शानबाग आनी तो गौरव स्वीकार करता म्हणून विनंती. तशीच मंचकल गणेश कुडवा तशेंच तशेंच आमचे कसले धार्मीक कार्य असले जाल्यार एक नांव सदांच पयली येता ती वेदमूर्ती वेदव्यास आचार्य. तांकां सांगल्यार पुरो हांगा ते उपस्थित आसता. आमचे चवथे सत्कार मूर्ती आसा वेदमूर्ती वेदव्यास आचार्य. सन्मानो एक गडी धार्मिक कार्यक्रमाला असता, एक गडी रांचवासरे असता, एक गडी स्वागत कमिटीला असता, एक गडी व्हॉलंटियर्स जावन असता. तसं 4 नमुने व्यक्ती तशें तसं एक व्यक्ती असं म्हणून जाल्यार गिरीश भट मंजेश्वर आणि सन्मान स्वीकार करता.
अशी GSB समाजाचो एक इतिहास तुमगेले येद्राक सामेल पाय म्हणून दवरलेलो आशिल्लो आनी मुखार सुंदरची आमगेल समाजाक सामेल एक मार्गदर्शन आसून मस्त दैवीक आराधन करता आसतना भाग्य आमगेले वास्को समाज एकमेळका म्हणून विनंती करताची मागील 2 उतराचे हे GSB समाजाचे इतिहास पायमळा दवरलेलो आसा स्वाम्यांक क्षम दिवका म्हणून विनंती करता. तर संवसारान आशिल्ल्या सगळें कठीण काम म्हणजे उपकार व्यक्त करप. सगळ्यात पयलीं आमकां 7 दीस वास्को विद्याधिराज भवनान मुक्काम दिल्ल्या बद्दल स्वाम्याच्या चरणान उपकार व्यक्त करता. तशेंच हांगा आमचे व्हॉलंटियर्स, आमची कमिटी, प्रत्येक धर्मकार्याक यजमान, तशेंच रांदपी, हाऊसकीपिंग स्टाफ, सेक्युरिटी, टेक्निकल स्टाफ, तशेंच आमचे गोवा पुलीस, गोवा ट्रॅफिक सेल, मुरगांव म्युनिसिपालिटी, तशेंच आमचे प्रेस हांचे हांव उपकार व्यक्त करता. तर आता ज्या क्षणाची आमी सगळ्यांनी आतुरतेन वाट पळयता त्या क्षणाचेच म्हणजे श्री स्वामीजींच्या अमृत उपदेशा खातीर आमच्या सगळ्यांच्याच वतीन स्वामीजीच्या चरणकमलान नमस्कारपूर्वक प्रार्थना करता. आशीर्वचन जातकीर सगळ्यांक फलमंत्राक्षता मेळटली हाची नोंद घेवची. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम देवकी पुत्र मंगलम गरुड़ध्वज श्रीरामं हनुमत सेव्यम श्रीकृष्णं भीम सेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थ संसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मनि. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. आजी वास्को स्वशाखा मठांतू आमगेल हांगा सभा कार्यक्रम घडत आसा. ताजे पयले आमी 20 एप्रिल 2024 बिचोली स्वशाखा मठांतल्यान राम नाम जप सर्वही लोकांले उपस्थितीत करका म्हळ कितेरी 1 वर्षा पयले, एक 3 महिने कमी करा, 9 महिने पयले आमी हांगा आयिल्ले. फक्त तेन्ना राम नाम जप केले, आयिल्ले लोकांक फलमंत्राक्षत दिले आनी आमी वापस बिचोली कॅम्पा गेले. आणि 13 जानेवारी 2025 वापस आमी हांगा वास्तव्याक आयले. कारण कशें म्हणलें का आमी सांगताची अध्यक्षांनी आमकां आमंत्रण दिलें. वेळोवेळी तांणी विचारपूस केले की स्वामी महाराज आमगेले वास्को शाखा मठा येऊ का. तांणी विनंती केले हय, किंतु आमगेल मनांत स्वतः एक येवचें आमकां मना आशिल्लें. कारण कशें की म्हळ्यारी आमगेल गुरु स्वामेले एक इच्छा आशिल्ली. 2017 आमी आश्रम घेतले, शिष्य स्वीकार जाले. शिष्य स्वीकार जाले उपरांत आमगेल गुरु स्वामेल मनाक किसन आशिल्लें की म्हळ्यारी की शिष्य स्वाम्याक सर्व ही शाखा मठ दाखोवन तांचे बरोबर त्या शाखा मठांत वास्तव्य करचे आणि त्या शाखा मठाचे इतिहास, त्या शाखा मठाचे निर्माण जावचे कारण कशें हे सर्व ही शिष्य स्वाम्याक प्रॅक्टिकली तांकां दाखोवचे अशी एक तांगेल मना आशिल्लें.
2017 जाल्या नंतर 18क उभय स्वामी संचारा भायर सरले. 18क आमगेले हुबळीन तू चातुर्मास घडले आणि 19क बद्रीनाथान चातुर्मास घडले. म्हळ्यार ह्या 2 वर्षांतू खूप कडे अर्थात कर्नाटकांतू भरपूर कडे स्वामेल वास्तव्य जाले. रामनाथींत वास्तव्य जाले, अनेक कुमटांत वास्तव्य जाले, मंगळूर शहरांत वास्तव्य जाले. किंतु स्वामी महाराजांत कसन एक मना आशिल्ले सर्व ही शाखा मठाक ते घडिल ना. 2019 बद्री चातुर्मास जाले. 2020 कोविड चालू जाले. ऍक्च्युअली 2019 डिसेंबर तुलेनच चालू जाले. सो 2020 कोविड आशिल्ले जालें ना. 2021 कोविड आशिल्ले जालें ना. आणि 2021 आमचे प्रिय गुरुवर्य स्वामेले वृंदावन जाले. सो स्वामेल महाराजाला एक कसन एक इच्छा आशिल्ली की शिष्य स्वाम्याक घेऊन वचून सर्व ही शाखा मठांत वास्तव्य करचे. ते वास्को शहरांत घडिल ना, परवरी मठांत घडिल ना, बिचोली मठांत घडिल ना, रिवणा मठांत घडिल ना. असेल खंयचेही शाखा मठांत स्वाम्याक आमकां घेऊन वचून वास्तव्य करचे तांकां अवकाश मेळना. हां, रिवणा मठांत एकदा जाले, बट बाकी खंयचेही गोवाचे शाखा मठांत घडिल ना. सो तांगेल एक संकल्प कसन आसा, आमगेल्या 50 वर्ष परिपूर्ण जावचे पयले आमी ते इत्यर्थ करका, इच्छा परिपूर्ण करका म्हणल्यार एक हेतू धरून आमी बिचोली लास्ट इयर थंय केले. आणि ह्या वर्ष आमी गोवा करता आसाची, ह्या वर्ष आमी परवरीही करता आसाची. सो दोन्ही शाखा मठांतू स्वामेल वास्तव्य घडलें म्हणल्यार आमगेल गुरुस्वामी संतुष्टीत जाता म्हणल्यार एक कारणान वास्को ही आमगेल वास्तव्य घडले आणि परवरी आमगेल वास्तव्य घडता आसा. सो तन्निमित्तान आमगेल गुरुस्वामेल इच्छा परिपूर्ण केले म्हणले एक संतोष आमगेल मनांत उरता म्हणले उद्देशान आमी वास्को शहराक आयले. 20 वर्षां पयले आमगेल गुरुस्वाम्यान हांगा वास्तव्य दिल्ले म्हळ्यार 2005 ताजे पयले 1998 3 दिवसाचे वास्तव्य केल्ले. 2005 4 दिवसाचे वास्तव्य केले. सो दोन्ही ऍड केल्यार 1998 3 आणि 2005 4 टोटल ऍड केल्यार 7 दिवस जाता. म्हळ्यार 1998 टिल 2025 26 इयर्सांत 26 इयर्सांतू स्वामेल वास्तव्य दिल्ले फक्त 7 दिवस. त्यातून आमी हे टाइम ते चेंज केले आणि आम्ही स्वतः एकल्यानच 7 दिवस देऊन सोडले. फर्स्ट वास्तव्य आणि आमकां 7 म्हळ्यार खूब आवडटा. सो त्या निमित्तान आमी साळगांवकाराक 7 दिवका म्हळ्यार कितें तरी 7 दिवसाचे वास्तव्य आमी हांगा अनुग्रह केले आणि आमकांय खूब आनंद आसा. आमगेल स्वामी केन्नाय सांगता आशिल्ले वास्को मठ म्हळ्यार सर्व ही आमगेले संपूर्ण 33 शाखा मठ आसा. किंतु वास्को तितला हाईट खंयच्याही शाखा मठाक ना. वास्को मठ आता सांगले की 18 तारीख 1+8 9 संख्या जाले. 2025 ते ऍड केल्यार थंय 9 जाले. तदनंतर हांगा आरंभ केले 2007 2+7 तेही 9 जाले. तुमकां खरें सांगता जाल्यार ह्या बिल्डिंगात जर हाईट काळ्यार 108 आता 1+8 तेही 9 जाले. सो इतले 9 संख्याक आमकां देवाला एक सासाय आसा अशी दिसून आसा. हाजे पयले आयलेरी सर्व लोकांक रोडार वचून घेवन जेवण करचे आशिल्ले म्हळ्यार रोड ब्लॉक करचे आशिल्ले आणि थंय पेंडॉल घालून थंय जेवणाचे व्यवस्था करता आशिल्ले. बट आता त्या गरज ना. आता आमगेले शाखा मठांत आमगेले जागारी सर्व लोकांना त्यांनी अन्न संतर्पण करत असले अवकाश आसा. आणि दिवसही दूर ना, मुकावेल दिवसांत चातुर्मासही आम्ही करताले हांगा. कारण कसले की म्हळ्यार कशी स्वामेल महाराज आमगेल स्वाम्याक इच्छा आशिल्ले की सर्व ही शाखा मठांक धाकले स्वाम्याक घेवन वचचे. तशीच आमगेले स्वाम्याचे मनांत एक आशिल्ले की सर्व ही शाखा मठांतू एकदा तरी आमी मठ बांधले. त्या मठांत एकदा तरी चातुर्मास करचे म्हणून घेवन आमगेले गुरुस्वामीला एक संकल्प आशिल्ले.
वास्कोंत वैकेची स्वामेले चातुर्मास आतापर्यंत घडिल ना त्यातून ते संकल्प मुकावील दिवसांतू योग्य समय आईल तना आम्ही तेही हांगा चातुर्मास करून गेलो गुरुस्वामेल संकल्प आम्ही परिपूर्ण करताले थोडे समय लागताले किंतु आम्ही खरे रीतीर आम्ही हांगा चातुर्मास करताच आमगेल विचार आसा आणि भरपूर शाखा मठ आसा थंय वैकेच आम्ही चातुर्मास करता कित्याक म्हळ्यार गुरुल संकल्प आशिल्ला जेन्ना आणि आम्ही तांगेल शिष्य जावन आशिल्ला जेन्ना आमगेल प्रधान कर्तव्य आसा की पहिले गुरुले कसन कसन इच्छा आसा ते परिपूर्ण करचे तन्निमित्तान आम्ही ते परिपूर्ण करताले वास्तव्याचे विचार सांगता जाल्यार वास्तव्य उटुकडेची व्यवस्था करताची उटू करताची वास्कोंत वैकेची आमकां कसने अडचण जावो त्रास जावो खंयचे रितीर आमकां घडिल ना आम्ही संतोष मनान हांगा आयले आणि संतोष मनान आम्ही परवरीक वता फाल्याक अशें कसने स्वामी मनांत त्रास जालो उरताले स्वामी महाराज सांगना उरताले भितरी भितर गेले ना आम्ही स्वखुशीन स्वमनान सांगताची वास्कोचे वास्तव्य आमकां खूब प्रसन्न जाल्लो आसा आणि आम्ही प्रसन्न मनान मुकाविले परवरीक मठाक वताची आणि आमकां कळ्ळें की चातुर्मास दिल्यार वास्को कॅन डू इट म्हणून आमगेल्यान कशी उरता एक पंता एक ऑर्डर दिवचे असल्यार फॉर एन एग्जाम्पल एकलो कोणे तरी एकलो बिझनेसमॅन असल्यार तो कसं करता की म्हळ्यार मोठे एक लोड हाडचे आसा फॉर एन एग्जाम्पल टेक्सटायल इंडस्ट्री तुमकां कपडो हाडचो आसा एवरी कपडो काय पळोवचो जायना तो एक एक लॉटाचो एक एक वस्त्र दाखयता हे लॉटाचे हे आसा सॅम्पल त्या लॉटाचे आनीक सॅम्पल आसा आनीक लॉटाचे आनीक सॅम्पल आसा तो एकच सॅम्पल पळयता आणि बल्क ऑर्डर करता सर्व ही पळयना तो तशीची आम चातुर्मास बल्क मोठे प्रमाणेर जाता ताजी सॅम्पल हे वास्तव्य म्हळ्यार सो जर वास्तव्यान संतुष्टीत जाले जर सॅम्पल बरे दिसले तो ऑर्डर करता न्ही तशी आमकां वास्कोचे हे वास्तव्य आमकां प्रसन्न जाल्लो आसा आणि मुकावील दिवसांत तूं चातुर्मास दिवचें कसं हे ना आम्ही खूप पटी चातुर्मास सांगत आसाची बट मुकावील दिवसांत आम्ही करून दिताले आणि खूपशे शिक्षक मेळ्ळे जीवनांत केन्नाही शिकचे केन्नाही सोडचे न्ही कसकसन मेळटा आमगेले संन्यास जीवनाचे धार्मिक ना बाकीचे आम्ही अवलोकन करचे ते सोडून बाकी लोक कसकसन शिकले तांगेल जीवनांत कसकसन घडता आसा तांकां कितले त्रास जाता तांकां कशी बर जाता हेही शिक्षक आमकां मार्गोवा पोर्ट ट्रस्ट आणि गोवा शिपयार्ड हे दोन्ही पळयला जेन्ना आमगे लोक कशी कश्टार काम करताची आणि ताजेन कशी लोकांक बर जाल्लो आसा हे दोन्ही पळोवचेक मेळ्ळे गोवा शिपयार्डाक गेल्ले निमित्तान आमगेले समाजात लोकांक कितकी लोकांक काम मेळ्ळें आसा कितकी लोक डायरेक्टर जाल्लो आसा जनरल मॅनेजर जाल्लो आसा जर ते गोवा शिपयार्ड ना जाल्ले आशिल्ले असले रे दुसरे कडेन खंय तरी मेळटा आशिल्लें वास्को शहराक नांव मेळनाशिल्लें कडे हांगा मार्गोवा पोर्ट ट्रस्ट आसा काल आमी थंय गेले अख्खा शिप पळोवंक घेवन आयले लास्ट इंजीन पर्यंत पळोवन घेवन आयले खंयचे सोडील ना चान्स मेळचे कमी खंय खंय मेळ्ळे ते कोण कमांडिंग ऑफिसर आसा ताकाय सोडला आमी वयर वता आमी सकल वता आमी सायडा वता आमी लेफ्टा वता उठू पळोवंक घेवन आयले ताका घरा वचचे आशिल्ले ते वयके लेट करून आयले आमी ताका कडे कशी केली की म्हळ्यार एस्कॉटाची एक गाडी आसा आमगेल गाडी मर्सडीज आसा आमी आराम वता आसात हो फास्टार गेलो हाका आमकां कळ्ळें आमी हाका वेळ केल्या म्हणून तितलो फास्टार तो गेलो तरी ताणें बरे मनान ताणें संतोषान उठू कॅबीन हे ते उठू दाखले एक नवीन एक्सपिरियन्स एक नवीन ज्ञानोदय आमकां जाले प्रपंच पळोवच्याक आमकां जास्त जायना किंतु थोडे ज्ञान आमकांय मेळ्ळें आमगेले सैनीक कसकसन परिस्थिती कशी कशी देशाचे रक्षण करता ताजे पळोवन आमगेल सैनिकाचे बद्दल आमकां आनीक जास्त अभिमान वाडचे हे एक संदर्भ आमकां मेळ्ळे आमी सैनिकाची कितले कृतज्ञता केल्यार वयकेची ते कमी म्हणून आमकां दिसता आणि तांणी इतलें आमचें रक्षण करता आसाची ताजे बद्दल आमी अभिमान धरचे पडटा आणि हे आमकां गोवा शिपयार्ड नंतर मार्गोवा पोर्ट ट्रस्ट थंय गेले तेन्ना मेळ्ळें आमकां दिसता शिप बरें आसा किंतु तांगेलें जीवन कठीण आसा एक फोन कॉल करचे आसल्यार वयके मेळना फाल्यां घरांत कितें तरी जालें कसं करचें
हे तर अवलोकन केल्यार न्ही तांणी खंयची परिस्थिती री आमगेल रक्षण करता आसाची ते पळोवंक आमकां तांगेल बद्दल अभिमान वाडटा आसा आनी मुखावेल दिवसांत तूं देवान तांकांही बऱ्यापण घडचे हे आमी देवा लागीं प्रार्थना करताची. विशेष जावन आमी शिवानंद साळगांवकर हांगेल बद्दल सांगता. एक कसन म्हळ्यार तागेल्या नांवांतूच आनंद आसा आनी शिव म्हळ्यार मंगल. सो तो खंय आसा थंय मंगल वैके जाता आनी आनंद वैके मेळटा अशी तागेल नांवांत आसा. दुसरी गजाल कसन की म्हळ्यार सर्व लोकांक वता तो पात्रांव. सर्व लोकांक दिशी कसन म्हळ्यार तो पात्रांव रे ताणें कितें करचें ना रे. बट ना, तो पात्रांव असल्यार वैकेची आमकां कोणके आयले मरे जेवणा गेल्या मरे म्हळ्यार आमी जेवण करचे गेले आनी जेवण करचे स्वागत करचे हो शिवानंद येवन बसला म्हणून म्हळ्यार जेवणाचे कदेल असल्यार वैकेची लोकांक थंय वैकेच स्वागत करचे शिवानंद बाब बशिल आसा. म्हळ्यार इतलेक ताणें जबाबदारी घेतले. आमगे लेखान 7 दिवस ऑफिस हेच जाले. आमी ताका सांगले जमल्यार आमगेल मठाकच यो म्हणून कडे सांगता भुरगीं आनी सोडनाच आमकां म्हणून जायते एक्सक्यूज केले, एक्झम्पशन दिले. आतां ते ताणें आमी शाल घालता आतां ते ऑरेंज कलराची शाल आशिल्ले. म्हाका संन्यासी केल्या म्हळ्यार स्वामीन म्हळ्यार इतलेक तागेले एक दूरदृश्टी आसा. लोकां बद्दल पळोवचे एक दृश्टिकोनच विंगड आसा. आमकां खबर आसा जर आमी आतां बसले हांगा आनी आमी जर अशे हात लायले कसन तरी मागशी कितें तरी जाता असो म्हणून हात लायले हो मागशी वचून पळयता म्हळ्यार स्वाम्याक त्रास जाताच की कितें. सो इतले तरेचे तागेले एक सूक्ष्मता आसा हे आमी पळयले. खंय तरी मागशी कितें तरी जाता आसा, अडचण जाता आसा हो मागशी वचून कितें तरी हालता की कितें प्रॉब्लेम जाता की हे पळोवंक घेवचे तसले ते एक हे आसा. हांगा हवन कुंड जाले. हवन कुंड जालतना तो ते हे करता आसा इवॅल्युएट करता आसा बाबा तुमी हवन करता आसाची सकल फ्लोरींग आसा कितें जाता की कितें. सो इतले तरेचे तो पात्रांव असल्यार वैकेची इतले तागेले सूक्ष्मता आमगेले हे लिडराचेर आसा. आमी ताका लिडर म्हणून आपोवचे. आमी ताका कितें की म्हळ्यार लिडर केन्ना उट्ट लोकांक घेवन वता तागेली एक गुण तशी आसा. आतां आमगेले 7 दिवसाचे वास्तव्य आशिल्ले आनी दिवसा रामदेवा लेगी प्रसाद घेवका जास्तीन जास्त खंय गेल्यार अध्यक्ष येवन प्रसाद घेता. ताणें तशी केलें ना. ताण कसन केलें की म्हळ्यार एक दिवस हांव घेता दुसरे दिवस सुकांत घेवो. तोही मेंबर न्ही फक्त हांव एकट्यानच घेवचें. वी आर अ टीम. हांव एकटोच म्हणून म्हाका फॉर्ड करनाकाची. हांव एक दिवस घेता दुसरे दिवस सुकांत घेवो तिसरे दिवस गिरीश घेवो चौथे दिवस कापडी घेवो 5वे दिवस आनीक घेवो. उट्टू लोकांक घेवका. तुम्ही सर्व लोकांक वैके स्वाम्याल सेवा केल्या फक्त हांव न्ही. तातूंत तुमकांही अधिकार आसा स्वाम्या कडच्यान प्रसाद घेवचे म्हणून न्हू ते अधिकार शिवानंदान तांकां अवकाश करूंक दिले. ताण पात्रांव म्हणून हांवच घेता स्वाम्याक ना ते केन्नाही अहंकार तांणी दाखोवन दिले ना. एक दिवस हांव घेता बाकी दिवस तुम्ही घ्या नेक्स्ट डे तो घेवो नेक्स्ट डे तो म्हळ्यार उट्टू लोकांक घेवन गे न्हू आमी हे वच का म्हणून न्हू ताणें दाखोवन दिलें. सो हे एक तागेला गुण विशेष आमी पळोवचेक मेळ्ळे. आनी आमगेल स्वामी केन्नाय सांगताच आमगेल 33 शाखा मठ आसा किंतु आमी वास्को शाखा मठाक आमी पयली नंबर दिता म्हणून केन्ना आमकां सांगता आशिल्ले. कित्याक की म्हळ्यार करेक्ट 1 म्हयनो जालो कुडेन GSTचे वास्को मठाचे उट्टू हाजे ईमेल पोस्टिंग एवरीथिंग टायम टू टायम मठा पावून दिता आशिल्लो. एक दिवस वैके चुकिल ना. एवरी टायम GST म्हळ्यार आमगेले गोवाचे सर्व ही तांणी पळोवंक घेताची. सो एवरी मंथ विदाउट फेल स्वाम्याक भाड धाडून दिवचे लेटर धाडून दिवचे ईमेल करचे एवरी मंथ ते फिक्स आशिल्ले. सो इतले एक टीम बिल्टअप तांणी करून घेवन दवरिल्लो आसा. आमगे लेखान जास्तीन जास्त साळगांवकर वास्कोंत बेस्ड जाल्लो आसा. मायनिंग हे ते संपूर्ण साळगांवकर इज बेस्ड इन वास्को. बट एक्चुअली पळोवचें गेल्यार वास्को नांव पयलें आशिल्लें. वास्को नांव पयलें आशिल्लें म्हळ्यार साळगांवकरान धंदो आरंभ करचे किंता पयलें ही वास्को आशिल्लें. तातूंत वास्को डी गामा अशें आयलें. पयलें वास्को आशिल्लें कडे तागेले डा गामा तागेले ऍड केले.
बट साळगांवकराले कसन धंदो आसा ते नंतर चालू जाले, किंतु वास्कोचे नावाक आनी तांकां मॅच जाता. आमगेल्यांत कशी आसा, जर अशें एक एकदां भुरग्याक नांव दवरलें, भुरग्याक कुबेर म्हूण नांव दवरलें म्हणलें का, ताका नांव कुबेर आसा किंतु तागेले पयशे ना. नांव कुबेर, पयशे विचारले रे पयशे ना, सो मॅच जायना, मिस मॅच जाता. नांव कुबेर, पयशे आसा म्हळ्यार पयशे ना, सो मॅच जायना. हांगेल तशी ना, हांगेल मॅच जाता. किंतु वास्को नांव पयलें आशिल्लें कडेन हांगेल ना, आनी हांगा धंदे करचे आयले, आज तांकां मॅच जाता. वास्को म्हळ्यार कसन की म्हळ्यार VA म्हळ्यार वासुदेव, S म्हळ्यार शिवानंद, को म्हळ्यार अँड कंपनी, वासुदेव शिवानंद अँड को. सो वास्को म्हळ्यार तांतू येवन गेले. सो इतलें ना, वासुदेव साळगांवकर, VA वासुदेव, S फॉर साळगांवकर अँड कंपनी. सो वास्को नांवा प्रमाणे हांगेले सर्वही धंदो, हांगेल सर्वही नांव मॅच जाल्लो आसा. आमी केलें न्ही, वास्को नांव पयलें आशिल्लें, बापाय नांव कडेर दिल्लें, तरीही आज मॅच जाता आसा. म्हळ्यार वास्कोक आनी साळगांवकर कुटुंबाक इतलेक संबंध आसा, घनिश्ट संबंध आसा, हे दाखोवन दिल्लो आसा. आनी हेय वास्तव्याचे संदर्भार आमकां ही आनंद दिसले. आनी आमकांय दिसलें की वास्को मठाक, गोवाचे ह्या भागाक आमी वेळोवेळी येवचे, कित्याक की खुबशे लोकांले परिचय आमकां नाशिल्ले, थोडे लोकांले परिचय आशिल्ले, किंतु वास्को आयिल्ले निमित्तान खुबशे लोकांले परिचय जाले. आनी हे परिचय शाश्वत अशें उरता जाल्यार आमी वर्सा की 2 वर्सां एक पटी तरी आमी वास्को मुक्कामांत येवचे तशी जावका अशी आमकां अवगत जाल्लो आसा. आनी आमगेले अध्यक्षांनीही तशीच प्रार्थना दवरले की वर्सा एक फाटी तरी स्वामी महाराजान हांगा येवचे. त्या निमित्तान संबंध आनीकची अभिवृद्धी जाता, लोकांलेही कल्याण जाता, रामदेव वीर विठ्ठलाले वेळोवेळी सेवा करच्याक अवकाश मेळटा, आनी मठाचे संपर्क, भक्तांचे संपर्क आनीकची अभिवृद्धी जावच्याक चान्स मेळटा. हे एक आमकां, हे एक वास्तव्याच्या संदर्भार आमकां कळून आयिल्लो आसा. आनी मुखावेल दिवसांत आमी प्रयत्न करताची की वर्षाक ना 2 वर्सां एकदा तरी हांगा मठांत वास्तव्य जावं तशी देवान अनुग्रह करचे. त्या न्हयशीची हे एक संपूर्ण वास्तव्याचे संदर्भारी महिला वर्ग ना पुरुष वर्ग सर्वही लोकांनी रामदेव वीर विठ्ठलाल सेवा, आमगेल सेवा, गुरुस्वामेल सेवा, प्रत्येक लोकांनी तांगेल योग्यतानुसार, तांगेल इच्छानुशक्ती तांणी सर्व लोकांनी सेवा केल्ली आसा. विशेष कसन की म्हळ्यार सर्व लोकांक दिसता की आमगेले जिवनांत बर जावचे, सुख मेळका, समाधान मेळका, देवान हे करका, देवान हे करका. बट कसन जाता की म्हळ्यार मनीस तोची कन्फ्यूज आसा. तागेले एक एकदां देवाकच दिसता की हाका अनुग्रह करका की नाका, ताका कळना. एक एकदां त्या निमित्तान विलंब करचे पडटा. एक सांगता, मनुष्याल स्वभाव कशें आसा म्हळ्यार कितें तरी एक बरें हे केलें, डॉक्टरान कसन केलें की म्हळ्यार लोक आसा पळया, तांणी स्ट्रीट फूड खातात, भायर खंय खातात. खाताना थंय खंयचे उदक वापरलें, खंयचे तेल वापरलें, काही पळयना. बरें खाता, बरें मसाला हे ते उठू खाता, भायर खाता, काही विचारना. तो बरें कोण खालें, कडेर वचून खंय तरी वचून सिगरेट मारता, तेन्ना तो विचारना, काही विचारना. खंय की वचून सोर पिता, तेही विचारना, काय कशी जाल्यार पयशे दिता सोर पिता, पयशे दिता सिगरेट मारता, पयशे दिता खंय की वचून घेवन तो स्ट्रीट फूड खाता. थंय कसन उदक वापरले, कसन तरकारी वापरले, काही चौकशी करना, काही करना. हांग वचून आनी कस की खाता, आनी कसन तरी करता. इतलें करता, एक दिवस ताप येता, एक दिवस ताप येता आनी दोतोरा लागीं वता, डॉक्टरा लेग वता. डॉक्टर ताका तापाक लागून घेवन एक एंटीबायोटीक, एक आनी कसाने तरी अशे 4 टॅबलेट्स बरोवन घेवन दिता. टॅबलेट आनी बरोवन दिले नंतर
तो पेशंट कोण गेला ताप आयला तो डॉक्टरा विचारता हे औषध घेतिल्ल्यान जेन्ना सायड इफेक्ट्स ना न्ही म्हणून घेन जे व्यक्तीन स्ट्रीट फुडा वचून घेन उदक पिले तेन्ना ताका विचारला उदक खंय यूज केल्लें म्हणून घेन ते गरम उदक की थंड उदक की सोर पिता तेन्ना बॉडीचेर सायड इफेक्ट जाता ते खबर ना सिगरेट मारता ताजेन सायड इफेक्ट जाता ते विचारना बट डॉक्टरान औषध दिताना हाजेन सायड इफेक्ट जाता की ना म्हणून विचारता सो मनशाल स्वभाव अशी भायर खंयच्यानी खाता तेन्ना सायड इफेक्ट्स पळयना किंतु डॉक्टरान औषध दिले कुडेन सायड इफेक्ट्साचे विचार येता दोतोर 4 औषध दिले हाय डोसेज आसा लिव्हरा मार पडता बट दारू पिताना लिव्हरा मार पडना हे मनशाल स्वभाव त्यातून देव कन्फ्यूज जाला असेल लोकांक हांव कशी अनुग्रह करचे हांव जर दिले हांव जर अनुग्रह केले री बरें म्हणटा जर अनुग्रह केला तोच म्हाका वायट म्हणटा सो हांव कसं करचें ताका अनुग्रह करूं की नाका अशे तरेचे कन्फ्यूज देवाक जाता अशें आमकां दिसता अशें न्ही जाता आसा म्हणून घेनो बट मनुष्य स्थिर ना तागेले चंचल स्वभाव स्थिर उरना आतां दिसता हे करे फाल्यां दिसता आनी करे अवेर सो ते चेंज जायत उरता स्थिर काय उरना ताका आमी हे कलियुग म्हणटाच कलियुगांत कशें की म्हळ्यार म्हाका जाय म्हाका जाय म्हाका जाय म्हणून येता दिवचे या ना एक पंत अशीच जाल्ले कलियुगाचे स्वभाव कशी आसा आनी ते आमचे जिवनाचेर कशी प्रभाव करता म्हळ्यार कितें तरी एक सांगचे 2 जण भाटांत काम करता आशिल्ले भाटांत काम करता आसतना कशें केलें की म्हळ्यार एकट्यान ते जागो घेतले एकट्यान ते जागो खरेदी केतले आनीक सायड कोण आसा ताणें जागो खरेदी केतले ताणें जागो खरेदी केलतना ताणें खनन करपाक चालू केलें डिगींग करचें चालू केलें अशें डीग करत आसतना ताका भांगराचे कलश मेळ्ळे आनी त्या भांगराच्या कलशांत तूं भांगराचे कॉयन्स हे ते सर्व ही ताका प्राप्त मेळ्ळे ताका कशें दिसलें हे केन्ना द्वापर युगांत घडिल्लें कलियुगांत न्ही द्वापर युगांत घडिल्लें तेन्ना ताका कशें दिसलें हे मागेल न्ही प्रिवियस ओनरान हे जागो म्हाका दिल्ले मे बी प्रिवियस ओनराक हे हांगा भांगराचे कलश आसा म्हणून ताका खबर ना ताका लागून हे कसन भांगराचे कलश आसा कोणाक वचका प्रिवियस ओनराक वचका म्हणून न्हू तो सांगता एक्झिस्टिंग ओनर कडेन ताण वचून प्रिवियस ओनराक हे पळय हे तुजे तुका मे बी तुका खबर नाशिल्लें उरतालें तुगेले कोण तरी पुर्वजान हांगा भांगर दवरिल्लें उरतालें हे तुगेलें मागेल न्ही प्रिवियस ओनर सांगता ना एकदा जर हांव जागो तुका दिले ते जागेंत कितें तरी मेळ्ळ्यार ते वस्तू तुगेलेच जाता मागेल जायना सो हांगा कसन जाता आसा द्वापर युगांत तूं तो एक्झिस्टिंग ओनर तुगेले तुगेले मागेल न्ही म्हणटा आसा हे दिकान आतांचो ओनर प्रिवियस ओनर कसन आसा हे मागेल न्ही जागो तुका दिले त्या निमित्तान भांगराचे कलशही तुगेलेची म्हणटा दोगी लोकांत वाद जाले हे तुगेले हे तुगेले हे तुगेले हे तुगेले अशी म्हणून वाद केले कोणेय मागेले म्हणून वाद केले ना इट इज युअर्स अशी जाले कडे लास्ट राजाले गेले राजाक विचारले पळय तागे कडच्यान जागो घेतलो हांव खनन केले म्हाका भांगराचे कलश मेळ्ळे बट ते ताका खबर नाशिल्ले सो म्हाका दिसता हे कलश ताकाच पावका कडे हो सांगलो ना हांव जागा ताका दिले नंतर म्हाका काही संबंध ना सो हे भांगराचे कलश ताकाच वचका सो आतां राजा कन्फ्यूज जालो की आतां भांगराचे कलश ताका दिवचे की हाका दिवचे म्हणून कडे रे राजान सांगलें म्हाका 1 दिवस टायम दी आनी फाल्याक हांव तुका निर्णय सांगता डिसिजन टुमॉरो आज करना डिसिजन टुमॉरो बरें म्हणून न्हू दोगी लोक गेले वापस आयले नेक्स्ट डे वापस आयले जे 2 लोकांन काल सांगले की हे तुगेले म्हाजे न्ही हे तुजे म्हाजे न्ही आतां तांगेले चेंज जाले आतां तांगेले कशें म्हणटा हे कलश मागेले म्हणून न्हू तांणी दोगी लोक झगडपा लागले आतां पर्यंत तुगेले म्हणटा आशिल्ले बट 1 दिवस जाले नंतर हे मागेले म्हणून न्हू हे केले राजान ताका कन्फ्यूज जाले
काल तरी तुम्ही तुगेले म्हणता आशिल्ले, आज मागेले म्हणटा आसाची कशी एक दिवसा भितर कसन चेंज जाल्या म्हणून न्हू अशें विचारतना एकल्यान सांगलें काल पर्यंत द्वापर युग आशिल्लें, काल 12 घंटे नंतर कलियुग आरंभ जालें, कलियुग आरंभ जाल्या नंतर मागेले अशें तुगेले आशिल्लें हें सर्व मागेले म्हणून अशी स्वार्थ बुद्धी वाडत गेल्या म्हणून न्हू थंय सांगलें. म्हळ्यार कलियुगांत अशी हें जाता, मनुष्याक स्वार्थ इतलो जाता की म्हळ्यार एक एकदां केन्ना विचलित जाता, विश्वास दवरचे काही जायना अशे तरेची एक परिस्थिती हांगा निर्माण जाता. त्यातून आमगेल्या म्हालगड्यान सांगलें की कलियुग असो ना कसने कश्ट असो, आमगेल कर्म आमी करता, आमगेल कर्म कसन आसा, आमगेल धर्माचरण कसन आसा, आमगेल परंपरा कसन आसा, आमकां म्हालगड्यान कसन एक वाट दाखयल आसा ते विसरची न्ही, ते आमी पालन करचें. जे कलियुग असो ना कष्ट असो ना सुख असो ना कसनय असो, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ एनी सिच्युएशन आमी कर्म मात्र करचें. आता कर्मांत 2 कर्म आसा, एक बरे कर्म एक वायट कर्म. आता तुम्ही खंयचे चूज करताची, बरे करता की वायट? हा, सर्व लोक बरेच गुड डीड्स जावं का बॅड डीड्स नाका. त्यातून आमगेल्यान कशी जाता की म्हळ्यार देव अनुग्रह करता, ताका पयशेय दिता, बट कर्म चूज करचे तुगेले. यू हॅव टू चूज दी डीड, इदर इट इज गुड और इदर इट इज बॅड, हे तुमकां खबर आसा. एग्जाम्पल जावन सांगता म्हळ्यार एक श्रीमंत आशिल्लो, ताका देवाचें दर्शन करचें आशिल्लें. सो देवाचें दर्शन करतना तो खूब श्रीमंत आशिल्लो जेन्ना तागेले शू घालूंक आयिल्लो. शू घालून आयिल्लो जेन्ना ते खूब कॉस्टली आशिल्ले, खूब म्हारग आशिल्ले. अशे बेश्टे खंय तरी दवरून गेले म्हळ्यार चोरी जाता म्हणून न्हू ताणें कशें केलें की म्हळ्यार थंय कोण भिकारी आशिल्ले न्ही, तेतून ताका सांगलें पळय हांव देवस्थानान म्हारे वता, देवा नमस्कार करता, तो पर्यंत मागे बूट कसन आसा, शू आसा ते तुवें पालन करचें, पळोवन घेवचें. तो भितर वता, देवाला एक प्रार्थना करता, घाराणें घालता, उठू जाल्या नंतर तागेले मनांत येता मागेले शूचें रक्षण केलें भिकारीक 500 रुपये दिवन वचचें अशी तागेले मनांत आशिल्लें. आनी अशी मनांत उरून न्हू देवस्थानाचे देवाल दर्शन करून भायर येता आसा, बूटही ना भिकारही ना. आतां कसन करचें? तो घेवन गेलो, ताका कळ्ळें की हे बूट घेवन गेल्यार म्हाका पयशे मेळटा म्हणून. तो बूट घेवन गेलो, हो खाली पांयार चलत येता आसा, थंय एक शू पॉलिश करतालो कोणकी एकलो दिसलो. थंय हागेल शू थंय दिसलो ताका. कडेन ताका विचारलें तुका कोण दिले हे शू? एकलो कोणकी आयलो आनी ताणें हांगा शू दिले आनी तूं कसन दिलें? हांव ताका 500 रुपये दिले म्हणून सांगलें. देवान कशी गेले ताका 500 रुपये मेळचे आशिल्ले. एक श्रीमंत व्यक्ती ताका 500 रुपये दिता आशिल्लो, ना जाल्यार हांगा विकून ताणें 500 रुपये घेतले. कशी गेल्यार ताका 500 मेळ्ळे, बट ताणें चूज केल्ले कर्म आसा पळय ते रॉंग जाले. जर ताणें रक्षण करून गेलो ते शू वापस त्या श्रीमंत व्यक्ती दिले, तोही तुका 500 रुपये दिता आशिल्ले, बट बरे कर्म जाले आशिल्ले. तूं चोरी केलें ना, तूं हें केलें ना. बट हांगा ताणें कशें केलें की म्हळ्यार पयशाचे खातीर ताणें वचून घेवन चोरी केले, दुसऱ्या कोणाक दिले आनी तागे कडच्यान ताणें 500 रुपये केले. दोनी कडेन 500 रुपये मेळ्ळे. इधर थंय मेळटा आशिल्ले ना हांगा मेळटा आशिल्ले, बट एक ब्लॅक स्पॉट जाले तागेले ललाट रेखेंतू हाणें एक दुष्ट कर्म केलें, वायट कर्म केलें म्हणलें एक नोंद तशीच उरले. ते पुसोवपाक जायना. त्या निमित्तान पयशे आमकां कशी मेळटा? बरे कर्म केल्यार वयके पयशे मेळटा, वायट कर्म केल्यार वयके पयशे मेळटा. किंतु चूज करचें तुमगेलें आसा की गुड डीड की बॅड डीड. सो हे ताकाय खबर आशिल्लें, किंतु कशें करचें? पयशे मेळटा म्हळ्यार कितें तरी ह्या वाटेन तो गेलो. ताका लागून आमी सांगचें की कर्म करता, किंतु बरे कर्म की वायट कर्म हे तुमी पळोवन घेवन करता. आनी कर्माचें फल कसन आसा? खंयच्या जेन करता पळय वापस ताकाच लागता. आमी केन्नाय सांगतात तुमी कशी कर्म करता पळय तशी फल लागता. तुमी हें कर नाकाच.
की हांव अशी केलें हांव बचाव जाता. नेवर एक्सपेक्ट. तुम्ही ट्रॅफिक पोलिसा कडच्यान तुम्ही दूर वताले, हय हांव पार जालो, हेल्मेट ना हांव पार जालो, हय बट देवान मारेतुल्यान पार जावचें जायना. ही एक लक्षात दवरून घ्या. हेल्मेट तो ना हो ना, हाण पळेल ना ताण पळेल ना, उठू हय किंतु तो एक पळयतच न्ही. ते नेवर एंडींग. ताका इलेक्ट्रिसिटी हे ते काही गरज ना. बंद जाल्यार वयके कळटा तूं कसन केल्या म्हणून. एक पण तशीच जाल्या. कर्माचे फल कशें आसा म्हण कितें, इट्स अ सायकल, इट्स अ होल सायकल. एक पण तशी जालें की एक मनशाक ताका ऍपल बरें दिसलें. एक मोठो एक गार्डन आशिल्लें, त्या गार्डनांत ऍपलाचे फ्रूट आशिल्ले. सो एकट्याक ते ऍपल बरें दिसले आनी ते खावचें ताका मना आयलें, ताका मनांत आयलें. आतां पळयलें खंयचें ना, दोळ्यान पळयलें, दोळ्यान खावचें जाता जायना. सो ताण कसन करता, ते ऍपलाच्या फ्रुटाचे लागीं वचका. सो ताण कसन केलें, चालत बाय वॉकिंग तो झाडाच्या म्हारेंत गेलो. पळयल्ले दोळ्यान वॉकिंग करून झाडाचे लागीं गेले. आतां पांयान खावचें जातवें, पांयान खावचें जायना. सो ताण कसन केलें, हातान ते काडले. हातान दवरचें जातवें, दवरचें जायना. सो ताण कसन केलें, तोंडान घालें. तोंडान दवरचें जातवें, तोंडान दवरचें जायना. ते खंय गेले, पोटा भितर गेले. हे सर्व ही जायत आसतना दोळ्यान पळोवन, थंय चमकून वचून, हातान काडून, तोंडान घालून पोटा वच पर्यंत थंय मागशी कोण गार्डनर आशिल्लो ताणें येवन फाटीक एक लात मारले. ताणें येवन फाटीक येवन एक मारले. आतां आमकां एक सांगा, फाटीक आनी ऍपलाक कसन संबंध आसा? पळयलें दोळ्यान, चमकून गेले पांयान, काडिल्ले हातान, घालिल्ले तोंडांत, गेलेले पोटान, मार खालो कोणें? फाटीन. किंतु लास्ट तुमकां रडचे खंय तुल्यान आयले? दोळे तुल्यान आयले. मार पडील खंय बॅकसायड मेळ्ळे, किंतु तुमी स्टार्टींग क्राईंग खंय तुल्यान जालें? दोळे तुल्यान आयले. कितें कायलें की म्हळ्यार तूं तें कर्म खंय तुल्यान केलें? दोळे तुल्यान केल्लें. फर्स्ट टायम तूं तें दोळ्यान पळयलें आनी लास्ट कर्म कोणाक मेळ्ळें? तेच दोळे तुल्यान तुमी रडचेक चालू केलें. सो इट्स अ सायकल. सो आमी खंयच्यान कर्म करता पळया, लास्ट तशीची आमी पे करचें पडटा. ताका लागून सांगचें की बरें कर्म करत उरल्यार केन्नाही आमी कोणाकय भिवचे गरज उरना. देवा लेगीय भिवची गरज ना, लोकां लेगीय आमकां भिवचे केन्नाय उरना. आनी हे एक वास्तव्याच्या संदर्भांतू अनेक लोकांना अनेक रितीरी तांणी सेवा केल्ली आसा. तांणी केलें तशें हे बरे कर्मान तुमगेल्या जिवनांतू बरेपण घडका, तुमकां बरें फल मेळका. आनी मुखावेल दिवसांत वास्को आयलतना, स्वामी महाराज आयिल्ले निमित्तान, रामदेव वीर विठ्ठल आयलतना आमगेल सर्वही बरें जालें म्हळ्यार कीर्ती तुमगेल्या शहरां मेळ्ळ्यार ताजे किंता व्हड भाग्य आनी कसंय ना अशी आमी समजता. आनी आयच्या दिवसाक सभा कार्यक्रमांतू सर्व लोकांना सहकार केले, सर्व लोकांक आमंत्रणाक आयले. आनी विशेष जावन आमगेल जयराम जप केंद्र, ह्या जप केंद्रांत लागीं आतां 2.25 कोटी राम नाम जप आतां पर्यंत घडले. आनी विश्वास आसा हाजेन 2 पटीन मुखावेल आनी 10 महिने राम नाम जप आसा, ताजे पेक्षा जास्त राम नाम जप हांगा घडताले. आमगेल्या अध्यक्षांनी तरी आमंत्रण दिलेच येवचे. आमी वयके आमंत्रण दिताची वास्को लोकांनी सर्व लोकांना आमगेल पर्तगाळी मठांत वास करका. फक्त वास्को लोकांक थंय वास करका म्हळ्यार यू हॅव टू स्टे देर म्हणून अशी ताजे अर्थ येता. त्या निमित्तान सर्व लोक आमगेल पर्तगाळी कार्यक्रमांतू तुम्ही सहभाग जावचे. आनी आयच्या दिवसाक तुम्ही मठाचे गौरवा प्रमाणे स्वाम्याक हृतपूर्वक जावन स्वागत इत्यादी केले बद्दल आमी संतोष अभिव्यक्त करताची. आनी तुमगेल सर्व लोकांलाय बरें घडका. आनी मुखावेल दिवसांतू आतां पर्यंत देवान तुमकां रक्षण केल्लें आसा, तशी मुखारय देवान रक्षण करचें अशी देवाला एक प्रार्थना करीत आमगेल आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तू. एक विशय सांगचे आसा, जे व्यक्तीन आमकां सर्व ही शिप दाखयले ताजो कमांडिंग ऑफिसर हांगा आयिल्लो आसा, राजेश म्हणून गेनो. आनी ताणें हांगा येवन गेनो स्वाम्याले प्रसाद घेवचे. आनी हाणें खूब रितीन आमकां सहाय्य केले, उपकार केले. आनी सर्व ही शिप्पाचेर कसनय सर्व ही ताणें दाखयले.
सो तांणी आयिल्ल आसात तांकांय आमी इकडे प्रसाद दिताची आणि सर्व लोकांना फलमंत्राक्षता व्यवस्था आसा सर्व लोकांना फलमंत्राक्षता घेवन आयच्या दिवसाचे हांगाचे भोजन स्वीकारून तांणी आपल्या घरा वच्चे अशी एक सूचना दवरत आमगेले आशीर्वचन आमी हांगाची समाप्त करतात. Ang purpose sa